आमची काळजां मुरगोता, आमची तणाव आसता, सोर्वेस पडा. आमची मनां संतोषता, आमची काळजां मुरगोता, आमची सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आयडा रोजा डायस तिच्या ओतम्या पासत. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता मिलाग्रीस सायबिणीक दिन वासून जेम्स द कोस्ता ही मिसाची भेट भेटयता आपली भलायके पासत. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरया. जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, काजाराचो दीस मनयतात तांचेय पासत मागुया. आमच्या देशा पासत मागुया, शेतकामत्यां पासत मागुया, आमच्या गोंयच्या पर्यावरणा पासत मागुया आनी सरकाराच्या मनान करीत भाशेन फावो तितली जाणवाय घाल म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिक्षा भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी जायतें सोदता, कित्याक जायतें सांडलेलें आसा आनी सांडलेलें आसा तें आमकां मेळोशें करूंक आमकां देवाच्या उतराचो उजवाड एकदम गरजेचो. जायते फावटी आमच्यो सांडलेल्यो वस्तू मेळ्ळ्यात देखून देवाक दिनवासुया, पूण जायते फावटी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक चुकल्या आनीक जे प्रयत्न करूंक जाय ते आमी करिनासतना रावल्या आनी फकत घडी देवाचेर शिंडला. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तणान सारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आदावान आपले बायले एवे कोडे कुडीचो एकवट केलो. ती गोरबेस जाली आनी कैनाक जल्म दिलो. म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो. ते उपरांत तिणें आबेलाक कैनाच्या भावाक जल्म दिलो. आबेल मेंढरो राखतालो आनी कैन शेत कामत कोत्तालो. कांय वर्सां उपरांत कैनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयलोली आपल्या हिणांतलीं मालगोडी मेंढरां आनी तांची चोरप. सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची भेटोवणी मानवली.
पूण केनान आनी ताची बेटोवणी ताका मानोंक ना. देखून केन एकदमूच रागान बोल्लो आनी ताचें मुखामोळ सगळेंच बदल्लें. तेन्ना सर्वेस्परान केनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोळ बदल्लां? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट कशी जाल्यार एके मोनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातोक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना? पूण तुवें ताका दोमावंक जाय. केनान आपल्या भावाक आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतांत वचुया. आनी एकदां शेतांत पावतोच केनान आपल्या भावाक आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान केनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जापाप दिलो, हांव नकलो, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीर थान तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिराप पडूं आनी जे शेतान तुज्या हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवन तोंड उगडलाय तेच शेतांतलें तूं भायर पडूं. तूं जमीन कासमीस कोत्तलोय, पूण ती तुका फोळ दिवची ना. प्रितुमेर तूं पारापोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. केनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोंसूंक जायना तसली म्हजी खास्त. पळय, आयज हे जमनी वेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखामळा वेलो हांवें लुपूंक जाय. एक पारापोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटात तितलेय म्हाका जिवेशी मारूंक येतले. सर्वेस्परान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय केनाक जिवेशी मारीत ताका 7 पावटी ओदीक खास्त पडटली. अशें कोणूय केनाक जिवाशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावं. सर्वेस्परान केनाचेर एक शिक्को मारलो. आदावान आनीक एकदां आपले बायले कडेन कुडी एकवट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. शेत म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, केनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनीक एक भुरगो दिला. देवाचें उतर हें. The word of God. जबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. जबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. उदेंतीतान ओस्तोमे पर्यान सगोट सोर्वांचो देव सोर्वेस्पोर उलयता. प्रितुमीच्या मनशांक तूं जमोवन हाडटा. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होमूय सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. म्हज्यो आज्ञा उच्चारून तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्याक वचूंक दिताय. जबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं कोत्ताय, तुज्या आवयच्या पुताचेर बोगलांटां घालताय. असली तुजी कर्तुबां आनी हांवें ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जबाब, दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. उद्गार. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. एकदां फारिजीव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोसोत कित्याक म्हूण खुणा मागता? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे संस्थीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सोडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेली तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. संसद कित्याक म्हूण खुणा सोदता. भाव भयणीनो, खुणा ना अश्यो न्हू, पूण खुणा आमचे भोंवतणी आयज जायत्यो आसात. आनी जेन्ना जेजून हो सुस्कार सोडलो तेन्नाय तांचे भोंवतणी जायत्यो खुणा जेजून करून दाखयल्ल्यो. तरूय आसतना हे फारिजीव जेजू कडेन ताचे लागीं बेश्टीच भासाभास करूंक वो ताका सांपडावंक खुणा सोदताले, खुणा मागताले. आनी असल्या वेळार जेजून कितें केलां तें आमी आयकलां. काळजांतल्यान सुस्कार सोडून जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. एके भाशेन वीट आयिल्ल्या भाशेन कितलेंय हांचे पासत करीतूय जाल्यार हांकां तें पावना, वो तें मानून घेवंक तयार ना, पूण सोदता तें वेगळेंच सोदता. आनी जेन्ना आमचे मुखार आसा आनी आमकां देवान दिल्लें आसा तें आमी मानून घेना, आमी फ्रस्ट्रेट जाता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कायन आनी अबेल भाव दोगूय जाण, आदाम आनी एवेचे पूत. देव दोगांयचोय योद्न मानून घेवपाचो, पूण कायन आपलो योद्न आसा तो बरें बरें आसा तें देवाक दिवचे बदलेक जें कितें बरें ना, कुसलोलें आसा, भायर उडोवपा सारकें आसा तसलें काडून देवाक दिता. जाल्यार आबेल सगल्या मोगान आनी आपुरबायेन आपलो योद्न भेटयता. आनी दुबाविरेत जें कितें मोगान भेटयलां तें देव मानून घेता. जें कितें एक बेश्टी फॉर्मेलिटी करूंक भेटयलां तें देवाक मानना. देव तें पयस करता वा रिजेक्ट करता. आनी असल्या वेळार आमी पळयलां कशी भाशेन कायन फ्रस्ट्रेट कसो जावन वो एके वाटेन नाटकाय जावन आबेलाक मारून उडयता, आपल्याच भावाक मारून उडयता. कित्याक देवान ताका मानून घेतलो आनी हें देवाचें बरेंपण ताचे सवें पळयोवन आपुणूय ताचे सारको जावचे सुवातेर ताणें ताचो जीवच काडलो. आनी जीव काडलेल्याक खास्त आसा. जो कोण देवाची आज्ञा मानून घेना वो देवाचो निर्णय मानून घेना तांकां सगल्यांक खास्त आसा. आनी हो छापो एके भाशेन देवान कायनाचेर मारलो. भाव भयणीनो, आयज आमचे भोंवतणी कितें आसा गाय? आमचे भोंवतणी खुणा आसा त्यो आमकां दिसती पडटात गाय? वो त्यो खुणा पळोवन आमी आमचें जिवीत निटायेर घालूंक तयार आसा गाय? आमी दुसऱ्यांची फकत दुसऱ्यांक जें कितें देवान बरें दिलां तें पळोवन तांचें पाडूच घालपाचें सोदता, जशें कायनान सोदलें. आनी ज्या वेळार आमी देवाच्यो खुणा मानून घेना तेन्ना देवूच आमचे कडलो पयस वेतलो. जाल्यार अशें घडना जावंक आमी देवाशी येवया. देव आमकां बरेपणां दिता ती समजून घेवया, ओळखून घेवया. एकामेका सवें जें देवान बरें केलां त्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी तेन्नाच आमचेय सवें देव हें बरेंपण दाखयतलो. हेंच मनान दवरून आमी ही आमची भेटवणी करुया. Yadnik Bhavachya
काळीसानी सानी दूर सगळी म्हजी चिंगायता म्हजो आत्मा आनी तूं म्हजे काळीसानी सानी दूर सगळी म्हजी चिंगायता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या रगाक सर्वेस्पर मानून घेवून सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. तें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता. तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीचे वण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarataco good porgotuja. Gesù melo, Gesù život zara, Gesù noviane kolo. Gesù melo, Gesù život zara, Gesù noviane kolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा,
सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या जिवितांत कितें सांडलां तें सोदूंक आमकां देवाचें उतर आदार दिता. देव आमच्या आदाराक पावता. तर देवा बरोबर रावून आमी आमचें जिवीत सोदूंक आनी तें निटायेर घालूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडणी म्हणून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे समे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक पुण्यावा खातीर मागणें. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खींच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus,
sumur pita Deva menro apun zata amamun maut pita Jésus begitu ye Otmoduka Geukrauta Jésus begitu ye Otmoduka Geukrauta प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसोवन आमी सदांकाल आशूंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Deva mondiratli ata kushak asa Deva shanti basu karaveta Alleluia, 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 Alleluia Etta jenami Watungeta undo soro Kushakae di maskalo Deva mondiratli ata kushakasa